उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि भारतीय कामगार सेना हांच्या वतीन आज आझाद मैदानार आम्ही एक निदर्शनां केल्ली आसा भाजप गोय सरकारच्या विरोधात। कारण भाजपान हे दुसरे आमचे निदर्शन आसा। थोडे ते पयलीं म्हणजे जवळ जवळ 15-20 दीस पयलीं आमचे जे भारतीय कामगार सेनेचे हांगचे इंचार्ज गोयचे आणि शिवसेनेचे सचिव डॉक्टर रघुनाथ कुचीक हांच्या नेतृत्वा सकयल हांगा आमी सगळ्यांक निदर्शनां करपाक आपयल्ले। तेन्ना थोड्यांक येवंक मेळूंक ना, त्या दीस ते आज आयिल्ले आसा। त्या दिसूय जवळ जवळ 300-350 भुरगे हांगा जमिल्ले आणि हे जे कंपनी स्पेशली सिप्ला कंपनी आणि ताज्या बरोबर कित्येक ज्यो कंपनी 7 कंपनींनी भारतीय कामगार सेना आसा, ह्या सगळ्या कंपनींचे जे कामगार आसा ते हांगा एकत्र आयिल्ले कारण एस्मा एक्ट म्हणजे एसेन्शियल सर्विसीस मेंटेनन्स एक्ट जो आसा तो तांचेर लायिल्लो आसा, लागू केल्लो आसा। हरशी एस्मा एक्ट जो आसा पयलीं तांणी 1 वर्स लागू केल्लो आणि ह्या ऑक्टोबराच्या 10 तारखेक तांणी तो एक्सटेंड केला परत। आतां आमचे नेक्स्ट स्टेप हे आसा की आतां ते येत्या महाराष्ट्राचे जे इलेक्शन आहा, कित्याक खुबशे जे भुरगे ते सिंधुदुर्गांतले आसा, सो तांकां आमी सांगिल्लें आसा की महाराष्ट्रान कित्याक जेन्ना जेन्ना निवडणुका येता तेन्नाच मतदार हो राजा जाता, नाजाल्यार ताज्या उपरांत हे पॉलिटिशनूच राजा आसता। फक्त म्हणपाक लोकशाही हांगा आसा, नाजाल्यार हांगा राजशाहीच चालू आसा। आणि हे जे 8 दीस आसा ते हांवें तांकां सांगलां की ह्या 8 दिसान जे जे भाजपा पदाधिकारी म्हण कार्यकर्ता म्हण मंत्री आनी खासदार कोण कोण तुमचे कडेन मतां मागपाक येता तांकां पयलीं जाप विचारात, तांकां तो एस्मा फाटीं काडूंक लाया। आनी दुसऱ्या वटेन आमची कोर्टान ही फायट चालूच आसा। कोर्टान भारतीय कामगार सेनेन कोर्टान सुद्दां हे एस्मा खातीर सूट फायल केल्ली आसा। सो थंय आमकां डेटी पडल्या आणि ते आमचे कोर्टान चालूच आसा। पूण कोर्टा भायरूय आमी हांकां परत निदर्शनां करून हेच सांगता की आमचेर कामगारांचेर अन्याय जाता, तेन्ना ह्या अन्याय विरोधान आमकां आवाज उठोवपा खातीर तो बाबा एस्मा काडा। आणि ह्या इलेक्शनाक म्हाका दिसता ह्या 8 दिसां भितर थंय कोण येता मतां मागपाक ताजेरूय दबाव हाडून खंय तरी एस्मा फाटीं घेवपाचो प्रयत्न आमी करतले।